नमस्कार. पोया प्रुडंट खबर. सरकारी यंत्रणांच्या रडाराचेर काँग्रेसीचे 5 हेवीवेट, 2 आदले मुख्यमंत्री, 2 आमदार. कोण अडकला खंयचे केशीत? खासा रिपोर्ट. मटका केशीत बाबूची कस्टडी मेळोवपा खातीर क्रायम ब्रँचीची तयारी. जामिनाक करतले विरोध. मटका नेटवर्क चलोवपा खातीर पुलिसांक करप्ट केला म्हण क्रायम ब्रँचीक दुबाव. फाटल्या 41 दिसांत ड्रग्साच्यो 45 केशी, 47 जाणांक पुलिसांनी केली अटक. सुमार 33 लाखांचे ड्रग्स जप्त. ड्रग्साच्या केशीन अटक केल्ल्यांत चडशे नॉन गोवन्स, मात गोंयकारय नात कमी. केरी 70च्या लोकांक रस्तो, लायटीच्यो कटकटी नित्याच्योच. सगळ्याक खड्डेच खड्डे. रस्तो अशीर. स्मशानभूमीचोय प्रश्न हुमकळ्ळा. खासा रिपोर्ट. आणि गोवा कबड्डी संघटनेन जाहीर केले 2017-18 सीझना खातीर सर्तीचे कॅलेंडर. भव्य कबड्डी लीग जातली एप्रिल-मे म्हयन्यात. काँग्रेसीचे 5 फुडारी सरकारी तपास यंत्रणांच्या रडाराचेर आसात. 5तलो एक विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकाराचेर सद्याक बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात FIR रजिस्टर जाला. बाबूची चौकशी चालू आसा. दोग आसात काँग्रेसीचे माजी मुख्यमंत्री जे सद्याक आमदार आसात आनी दोग काँग्रेसीचे सध्याचे आमदार. पळोवया सद्याक सरकाराच्या तपास यंत्रणांच्या रडाराचेर आशिल्ले हेवीवेट फुडारी आनी टायमिंगाचेर खासा रिपोर्ट. एसीबीन विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकाराच्या बेहिशोबी मालमत्तेचे केशीत परत हात घालो आनी जणू सरकाराच्यो तपास यंत्रणा सुपर एक्टिव्ह जाल्यात काय म्हूण प्रस्न. बाबू वांगडा आतां सरकाराच्या तपास यंत्रणांच्या रडाराचेर वेगवेगळ्या केशींनी काँग्रेसीचे वट्ट 4 हेवीवेट आसात. मायनिंग आनी जायका केशीत आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत. ड्रग्साचे केशीत आदलो गृहमंत्री रवी नाईक. हाऊसिंग बोर्ड प्रॉपर्टी स्कॅमात थिवेचो आमदार निळखंड हळणकार आनी कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड. बेहिशोबी मालमत्ता केशीत बाबूचेर एसीबीन FIR रजिस्टर केला आनी फुडलो तपास चालू आसा. वेळ पडल्यार बाबूक अटकूय जावपाक शकता अशें म्हणटात. बाबूच्या घरात मटक्याच्यो स्लिपी आनी मटक्या संबंधीत हेर म्हत्वाच्यो गजाली सापडिल्ल्यान ते प्रकरणात आतां बाबू आडकला. तपास यंत्रणांच्या रडाराचेर दुसरो काँग्रेसीचो हेवीवेट आसा तो आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत. मायनिंग स्कॅम केशीत दिगंबर आरोपी. दिगंबराचो अटकपूर्व जामीन अर्ज सुप्रीम कोर्टा मुखार आसा. ताचेर 3 आनी 4 ऑक्टोबराक सुनावणी दवरल्या. लुईस बर्जर हे दिगंबराचे दुसऱ्या एका प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन दिगंबरा आड आरोप पत्र घाला. क्रायम ब्रांचीन हेच प्रकरणात दिगंबराचे जामिनाक सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिला. सद्याक ही जामिनाची केस सुप्रीम कोर्टात पेंडिंग आसा. तिसरो आसा फोंडेचो आमदार आनी आदलो गृहमंत्री रवी नाईक. सरकाराचे सभाघर समितीन दिल्ले आपले अहवालात तेन्नाचो गृहमंत्री रवी नाईकाचेर ठपको दवरला. रवीचो विरोधक मिकी पाशेको ते सभाघर समितीचो अध्यक्ष आशिल्लो जाल्यार फोंडेचो आदलो आमदार लवू तांचो एक सदस्य. हे सभाघर समितीच्या अहवालाचेर परत नव्यान चौकशी जातली म्हूण सुत्रां सांगतात. मात हे गजालीचेर सरकार पक्षांतलो घटक आशिल्लो गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसायाची दुसरी भुमिका. विजय म्हणटा आदल्यो गजाली उस्तून काडून फायदो ना. सद्याक ड्रग्साचेर गोंयांत कितें चल्लां ताचेर कारवाय गरजेची. हाऊस कमिटीचो रिपोर्ट हा ड्रग्स नेक्ससाचेर तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट करता ते बरें जातलें. जें कितें इन्फॉर्मेशन आतां रेलेवंट आसा ताजेर एक्शन घेवंक जाय. कित्याक ड्रग जी झिरो टॉलरन्स टू नॅर्को ट्रॅफिकींग म्हणटा तेजेर सरकारान आपलो कमिटमेंट कॉन्क्रीट दाखोवंक जाय. ते आदलें कितें काडून आदलें सोदून आतां चालू उरता तशें जावंक जायना. आतां पयलीं एक्शन जावपाक जाय आनी आतां जे ड्रग्स मेळटा ते खंय मेळूंक जायना. तिसरो आसा थिवेचो आमदार निळखंड हळणकार. निळखंड 2007 ते 11 मजगती गोवा हाऊसिंग बोर्डाचो चेअरमॅन आसतना घोटाळो जाला म्हूण आरोप.
हाऊसिंग बोर्ड प्रॉपर्टी स्कॅमात तो आरोपी. एसीबीन बाबू आड FIR घाले उपरांत नेखंडान हाऊसिंग बोर्ड प्रॉपर्टी स्कॅमात रोखडोच अटकपूर्व जामीन अर्ज केलो. कोर्टान नेखंडाक अटकपूर्व जामीन दिला. निरखंड म्हणटा आपूण इनोसंट. काल बेल जाल्या आम्ही एप्लिकेशन बेल एप्लिकेशन केलें डिसेप्टी बेल आनी जेन्ना आमच्या एडवोकेटान बाजू मांडली त्यांच्या एडवोकेटान मांडली आनी जुईजान ताका बेल दिल्या. त्यांची मागणी आहा की हांवें कॉपरेट करपाचें. तेज्या पयलीं हांव एकदां वचून येयलां कॉपरेट केलां आनी फुडें कॉपरेट करतलो आनी हांव इनोसंट आसल्या कारणान म्हाका दिसता कांय प्रॉब्लम जावचो ना. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे जी बेल जाल्या ती राजकारणान असल्यो पदार जावपाक खंयच्या ना खंयच्या मार्गान केसी येतल्योच आनी ते बाउंडेड ते केसी आनी ते फेस करपाकूच जाय. केसी कोणी घातले पॉलिटिकली हेजो अर्थ तूं दोशी आहा जावं दोशी जातलो हेजो अर्थ तशें आसना. निमणो आसा तो काँग्रेसचो मोस्ट वोकल आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड. हालींच्या तेंपार खंय अलेक्साक इन्कम टॅक्साच्यो नोटीशी येवपाक लागल्यात. हे सगळ्या स्कॅमांच्या वेळावेलो तेन्नाचो SEZ स्कॅमूय गाजिल्लो. ह्या स्कॅमात काँग्रेसीचो आदलो मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे आनी आदलो उद्देग मंत्री लुईझीन फालेरोचें नांव येता. मात सद्याक तरी सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण SEZ स्कॅमाचे फायलीक सरकार हात लावचो ना. सरकाराच्यो तपास यंत्रणा सद्याक सुपर एक्टिव्ह जाल्या हातूंत वादूच ना. मात त्यो सिलेक्टिव्ह केशींनी एक्टिव्ह जाल्या काय? मात हे सगळे केशींनी कितें कारवाय जाता ताचेर तपास यंत्रणांचे आनी सरकाराचे इंटेन्शन स्पश्ट जातले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मटका केशींत बाबू कवळेकाराक कस्टडींत घेवपा खातीर क्रायम ब्रँचीन तयारी केल्या. मडगांव सेशन कोर्टात सोमारा सुनावणे वेळार बाबूच्या जामिनाक क्रायम ब्रँच विरोध करतलो. बाबू कवळेकारान मटक्या खातीर ताच्या प्रॉपर्टींतली जागा दिल्याच. त्याबरोबर तोय बी तातूंत घुसपला. मटका नेटवर्क चलोवपा खातीर ताणें कारस्थान रचून पुलिसांक करप्ट केलां म्हण क्रायम ब्रँचीचें म्हणणें. सोमारा मडगांव सेशन कोर्टात मटका केशीत बाबू कवळेकाराच्या अटकपूर्व जामिनाचेर सुनावणी जातली. त्या वेळार क्रायम ब्रांच ताच्या जामिनाक विरोध करतलो. इतलेच न्ही तर ते बाबूची कस्टडी मेळोवपा खातीर प्रयत्न करतले म्हूण क्रायम ब्रांचीची सुत्रां सांगतात. बाबू कवळेकाराची कस्टडी मेळोवपाक कोर्टाक मनोवपाक पुलिसां कडेन कांय पुरावे आसात. ताचे प्रॉपर्टींतले एके प्रिमायसीत चलपी मटक्याचे नेटवर्क भाव बाबल कवळेकाराचे म्हूण सांगून तो सुटूंक शकना. बाबूचे मटक्याचे नेटवर्क फकत केपें तालुक्यांत ना तर पुराय दक्षिण गोंयांत आसा म्हूण क्रायम ब्रांचीक दिसता. मटका नेटवर्क चलोवपा खातीर बाबून कारस्थान रचून पुलिसांक करप्ट केला अशें क्रायम ब्रांचीक दिसता म्हूण क्रायम ब्रांचीच्या एका ऑफिसरान प्रुडंटा कडेन उलयतना सांगलें. शुक्रारा चौकशे वेळार बाबू कवळेकारान ताच्या ऑफिसाची रूम ताचो भाव बाबल कवळेकाराच्या ताब्यांत आसा म्हूण सांगून मटक्याची केस बाबलाचेर धुकल्ली. बाबूचे स्टेटमेंट व्हेरीफाय करपा खातीर क्रायम ब्रांचीन बाबल कवळेकाराक सोमारा चौकशे खातीर आपयला. बाबल कवळेकारान द गोवन एव्हरीडे कडेन उलयतना बाबूच्या त्या ऑफिसाची रूम आपल्या ताब्यांत ना म्हूण सांगतना मटक्याच्या प्रकरणात ताचो कसलोच हात ना म्हूण स्पश्ट केल्लें. द गोवन एव्हरीडे कडेन उलयल्लीच गजाल बाबलान सोमारा क्रायम ब्रांची कडेन चौकशी वेळार उलयली जाल्यार बाबू कवळेकार सामकोच त्रासान पडटलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊया एक ब्रेक.